नमस्कार. आयचो तोणया मेळ. लोकसभा इलेक्शनाचे जसे धोल वाजपाक लागले तसे ऑटोमॅटीक सगळ्यांक खबर आसता की आमी लोकसभा इलेक्शनाच्या नदरेन उलोवपाचे आसात आनी आमी सदांच राजकीय फुडाऱ्यांक हाडटात, राजकीय फुडाऱ्यांची मुलाखती घेतात, पक्षाचे वेगवेगळे संघटनात्मक लिडर येतात. पण हांवें आज चिंतलें कशें की लिडरच कित्याक येवचे, आम जनता ह्या वेंचणुके कडेन पळोवपी, बारीकसाणेन पळोवपी निरीक्षक आमी कित्याक हाडचे न्हय. आनी त्याच नदरेन हांवें 3 मानेस्तांना हाडल्यात आनी तांची हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं आश्ली रोजारियो, एक पत्रकार, इतलीं वर्सां गोंयच्या राजकारणाचेर बारीक नजर दवरून आसा आनी बारीक बारीक चिमटे मदीं मदीं काडटा. आमचे मदीं आसा पराग हेदे, सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर, सतत फेसबुकाचेर आसता, कमेंट करता आनी कांय परखड कमेंटी करता. आमचे मदीं आसा संगीता नायक, एक निरीक्षक, लेखक आनी IT उद्योगांत त्यो आसात. हांव सगळ्यान पयलीं एश्ली तुजे कडेन येता. हाव यू परसीव दीस इलेक्शन? तूं हे इलेक्शना कडेन कितें म्हणून पळयता? कितें चेंजीस तुका दिसता? गोंयांत कितें बदल जातले काय दिसता? हें वेगळें इलेक्शन अशें तुका दिसता? वेगळें इलेक्शन मिनींग सी इट इज अ नॅशनल इलेक्शन, इंडियेचें इलेक्शन. हे गोंयचें स्पेसिफीक इलेक्शन न्हय. सो इन द बिगर पिक्चर ऑफ द नॅशनल इलेक्शन, गोवा इज जस्ट अ टायनी बीट इन इट. बट फॉर अस गोवन्स, it is an opportunity for the Aam Janta to express their sentiments and their views through their votes. That is one point. Second point is we have to also realize that the politics of Goa post the demise of Manohar Parrikar is in a state of coma. There is no political direction. There is kind of a political vacuum. In that scenario, I feel that the public's sentiments and the public's grievances and the public's views on their particular day-to-day life will have a bigger impact, a bigger what I would say is bigger effect on the way the public will vote rather than the politics of it. ओके. पराग, हांवें मरे खरें म्हणजे ताका प्रश्न वेगळो विचारिल्लो. ताणें पळय म्हणलें न्ही की राजकारणाचेर म्हाका जाय की कोमान कोण गेला, कोमान राजकीय नेते, राजकीय पक्ष गेल्यात काय कोमान आमचे जनरल वोटर गेला, आमचो समाज गेला? न्ही, आतां हें जालां कितें, हें आतां जें राष्ट्रीय जें पळय इलेक्शन म्हणजे नॅशनल जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन न्ही, हें मोदीन कितें करून उडयलां की बेजिकली मोदी विरुद्ध उरिल्ले सगळे. येस. आनी अशें, आनी तातूंत कांय तथ्य आसा. म्हणजे हे इलेक्शनाक अशें विचार करपाचो मनशांनी की तुका जरी मोदी आवडटा जाल्यार तुवें मोदीच्या पार्टेक वोटींग दिवपाचें. समज तुका मोदी आवडना, कारण कितें आसूं, आवडना आसूं, कारण कितें आसूं, जाल्यार तुवें विरोधी पक्षाक मतदान करपाचें. आतां उमेदवार कोणूय आसूं, उमेदवाराक आतां कांय आतां वालोर उरलो ना सांगपाचो म्हळ्यार. एका तेंपार आमी कितें म्हणटाले की बाबा हो उमेदवार बरो, तो उमेदवार बरो. आज अशें केलें की अशे उमेदवार उबे केल्या की राष्ट्रीय नेते सुद्दां सांगता की ताका तुमी पळयनाकात, तुमी आपल्याक पळयात, आपल्याक तुमी मत दियात. कळ्ळें? जवळ जवळ अध्यक्षीय वेंचणूक जाल्या. अध्यक्ष प्रेसिडेन्शियल इलेक्शन सामकें जावन पडिल्लें आसा. ते खातीर ॲक्चुअली बाब म्हणटात असो स्टेट गव्हर्मेंटाक आतां प्रत्येक गोश्टीक सेंट्रलाक विचारले शिवाय स्टेट गव्हर्मेंटाक कितेंच करूंक मेळना. आनी तांकां कितें इच्छा जरी आसत सुद्दां बाबा एक आमी कितेंय करया जाल्यार ते क्रेडीट सेंटराक दिता. ओके. संगीता, हें इलेक्शन जरी हें नॅशनल इलेक्शन असलें तरी स्टेटीचे जे ॲश्ली बाबान म्हटलं तशें हे सेंटिमेंट्स जे आसा स्टेटीचे ते रिप्रेझेंट करपाक मे बी जिकप ना जिकप हांव नकळो, बट जितली मेजॉरिटी येतली, कितले वोट्स येतले त्या प्रमाणे स्टेटीचे सेंटिमेंट जे आसा ते जें कितें चल्लां इन टर्म्स ऑफ म्हणजे रिलीजन वायज म्हजो जो कितें स्टँड आसा तो कितेंय आसूं शकता, पूण माझ्या रिलीजनाचो हांवें अभिमान दवरप म्हणजे दुसऱ्या रिलीजनाचो हांवें द्वेश करप. हे जे सेंटिमेंट्स आसा पळय त्या सेंटिमेंट्साच्या अगेन्स्ट जो कॉन्शियस वोटराचो आवाज आसा तो खंय तरी येवंक जाय. ओके. ॲक्चुली तुवें पळय जें कितें म्हणलें सेंट्रल इलेक्शन, पार्लमेंट इलेक्शन, गोंयांत न्ही खंयचेंय इलेक्शन जावं, रायट फ्रॉम ग्रामपंचायत, जिल्ला टू एसेंब्ली टू हें आमचे रिजनल सेंटिमेंट येतातच. म्हादय लोकांनी काडलोच न्ही, जरी ताका लोकल आनी सेंट्रल इशू आसलो तरी तो
सो गोंयान भितर ह्या वेळार सेंट्रल इश्यूज आमचे लोकल इश्यूज येवचे ना. लोकल इश्यूज येतले बट यू हॅव टू सी प्रॉब्लम कितें आहा गोंयान न्हू राजू यू नो बेटर देन मी. गोंयान एक मात्र सेंटिमेंट स्टेट वायड आसना. इट इज व्हेरी Okay. लोकलायज. हय. फॉर एक्झाम्पल 70 बिचोलीन वोटर वोट करतात तो सेंटिमेंट पेडणेन चलना. करेक्ट. पेडणेन सेंटिमेंट वेगळोच आसता. तुका साश्टीन आनी वेगळो आसता. साश्टीन सावथाक आनी वेगळो आसता. सावथाक आनीक वेगळो आसता. तुका सांग्यान आनी केप्यान आसा तो काणकोण आसना. सारकें. समजलो न्हू. तो सर. अशें गोंय इलेक्टोरली ट्रेंडींग कशें जाता. इज अबाउट 8-9 पॉकेट्स आर देर. ओके. You know, so what issues will affect the voter and what issues will drive the voter to vote in a particular way in Sattari will not be the same thing in But what is the सत्तरी? सत्तरीन for example. सत्तरी सी म्हादय जो पळय इश्यू आसा होय. सगळ्यांत चड सत्तरी होय. लागता. पण सत्तरीकारांनी म्हादय पळोवन वोट केला ना. ना. चडांत चड तुगेलो साश्टीकार म्हादेचेर वोट vote करतले. करता. So that is the problem. No? होय. So to analyze voter बरं behavior. म्हाका तुका आतां विचारपाचें तेंच हो जाता सत्तरी आनी विश्वजीत राणे इज वर्च्युअली कंट्रोलिंग 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ सत्तरी. आतां एक सांग म्हाका हे सगळे म्हणजे जितलेय म्हणून जे पळय आमदार आहात किंवा मंत्री आहात ते आपल्या तांच्या हातान वोट आहा आनी ते चेंज करतले. वोट आसा बट वॉट इज दी एक्सटेंट. फॉर एक्झाम्पल तुका एसेंब्लीन कंट्रोल आसा तितलो तुका लोकसभान कंट्रोल आसना. ओके. समजलो न्हू? एक म्हाका एक हय. सांगपाक जाय. एक म्हाका कालूच एका खंयच्यान कॉन्स्टिट्युएन्सीचें नांव हांव घेना हय. पूण त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो तो वोटर म्हाका सांगता म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणटा तूं खंयीय वच खंयच्याय सभेक वच हें की प्रॉमीस कशें आसा जितल्या मताधिक्यान रुलींग पर्टिक्युलर वॉटेवर रुलींग ऑर वॉटेवर पर्टिक्युलर पार्टी जितल्या मताधिक्यान येतली तितले म्हाका वोट नोकऱ्यो मेळटल्यो तुमच्या पसक दिवपाक. So, अशे वेगवेगळे हे टायपाचे जे टार्गेट सो म्हाका manipulation पराग बाब तस तें आतां कितें जालें BJP म्हणटा ती एक ऑर्गनायज पार्टी. ताणें न्ही सगळे मंत्री आसल्यावर ते कामाक लायतात. आमदारां कामाक लायतात. तांकां सगळ्यांक टार्गेट दिल्यात. ही मतां म्हणजे तुमकां जी पळय पडिल्लीं मतां ताजे परत चड आमकां पडपाक जाय. आनी तांणी तर आतां सामकें सगळे जे म्हणून भायर आशिल्ले महादेव नायका भितर घेतलो. आतां कोण तरी एक कुठ्ठाचो सरपंच ताका भितर घेतला. इवन हांवें आयकलां की पार्सेकाराक ते भितर घेवपाचे फक्त पार्सेकार एका अर्दान पर्रीकार उत्पलाक भितर घेवपाक. सो तांणी हें इलेक्शन टायट इलेक्शन केलां. न्ही तांचे सुरवातीक सुद्दां BJPचें कितें आसा की इवन 2019च्या इलेक्शनां सुद्दां तांच्यांनी टार्गेट सगळ्यांक आमदारांक दिल्ले. प्रत्येक आमदारांक टार्गेट आसा की बाबा तुवें मिनिमम अमके मतां हाडूंकूच जाय. करेक्ट. आनी ते मताचेर तुमचें फुडलें फ्युचर जातलें. आतां अशें धरया की मोदी फाल्यां सरकारान आयलो जाल्यार आमचो गोंयचो सरकार जो भाजपाचो आसा थंय परत खूब फेरबदल जावपाचो आसा. जांच्यांनी पळय जे मोठ्या प्रमाणांत जावपाचो आसा काय जावपाचो ना तें खबर ना आमकां पूण तांकां धाकान दवरले. हय एक्झॅक्टली. म्हणजे कितें जांच्यांनी पळय मॅक्झिमम मतां हाडल्या तांकां मिनिस्टर ते जावंक शकता आनी जांच्यांनी पळय कमी मतां हाडल्या परफॉर्मन्स दिवना तांकां ते मिनिस्ट्रीन काडूंक शकता. बरं एक सांगू तूं सगळ्यांक मतां म्हणटात. तूं एक बरो एनालिस्ट हातून विश्वजितान तर सगळ्यांत चड मतां हाडली आनी तो हाडटलो जाल्यार कितें जातलें. तेच न्ही आतां विश्वजिताक आतां ऑलरेडी इज नंबर 2 इन द कॅबिनेट कळ्ळें न्ही. ओन्ली थिंग ही कॅन बी प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ नंबर 1 विच इज CM कळ्ळें न्ही. दॅट ओन्ली वन दॅट डिसिजन इज अ व्हेरी क्रुशियल आनी व्हेरी डिसिजन विच कॅन बी टेकन ओन्ली बाय हाय कमांड आफ्टर कन्सिडरिंग लॉट ऑफ फॅक्टर्स. इट इज नॉट एज इजी. बरें आमी म्हाका दिसता न्ही आमी आमच्या मेन टॉपिकार येवपाक. हू आर वी गोईंग टू वोट. म्हाका सांग कॅथलीक कम्युनिटी ह्या वेळार कितें करतली काय ते स्प्लीट जावन वतले. कारण आतां पळयलां एलेक्स सिकेरा ताणें काल एकलो आमदार आनी सरपंच आपल्या अर्दान घेवन आयलो. एक्स आमदार वास्कोचो ताणें आपल्या अर्दान हाडलो. एकलो एक्स सरपंच आयलो. आज ताचे बर्थडेक एक कोण तरी फादरान ग्रिटींग दिलां. सो हाजो अर्थ कितें की कॅथलीक कम्युनिटी ती जरी ह्या फुटल्या त्या आमदारांचेर कोंत्र जरी आसली तरी हे आमदार हे मंत्री इन्फ्लुएन्स करतले. राजू बाब साश्टी तूं म्हाज्यान बरो जाणा ग्रावंड रियलिटी. सो साश्टीन कितें जाता न्हू साश्टीन तूं कितलोय धाडाय बोडय पर्रीकरान कितले एटेम्प्ट केले मिशन सालसेट केले हें केलें तें केलें पूण वोटर आपल्याक जाय तसोच वोट मारतलो लास्टाक. हय
efforts are on from the BJP side Yeah. to get maximum votes from Salsette, because that is one of the quintessential point of electoral strategy for South Goa seat. Correct. BJPचो कॅन्डिडेट जितले वोट मॅक्सिमम वोट सालसेतान घेता हय. तेका जिखपाचो चान्स आसा. कॉन्वर्सली इवन काँग्रेस चान्स आहा, पडपाचो चान्स पडपाचो जर chance आहा. काँग्रेसीक जर साश्टीन जर उणी मतां पडली तो पडलो. पडलो. सेम थिंग इज विथ द काँग्रेस. Correct. द कॅन्डिडेट ऑफ काँग्रेस दॅट कॅन गार्नर मॅक्सिमम वोट इन द हिंटरलँड हिंदू बेल्ट ऑफ Correct. साऊथ गोवा सीट करेक्ट विन्स. करेक्ट. सो पूण ह्या वेळा मूड कितें आसा कॅथलीक कम्युनिटीचो? कारण कशें आहा की कॅथलीक कम्युनिटीची एटलिस्ट 80% वोट्स जर काँग्रेस कॅन्डिडेट पडल्या 80% जाल्यार ताणें जिखपाचो चान्स आहा म्हूण धरपाचो. कारण ताका सांग्यार, ताका मडकय, ताका फोण्या, ताका प्रियोळ सामकी उणी मतां उणी मठां पडपाक शकतात. एग्रीड. आय एग्री. सो 80% वोटींग प्रियोल नॉर्थान पडटा आतां. हय ना In the new. प्रियोळ हय प्रियोल नॉर्थान पडटा. बट So, पोंडा शिरोडा आनी मडकय मार बसता yes. तांकां. सांग्यार मार बसता मातसो. सारकें. सो तुका कितें दिसता की कॅथलीक 80%च्या वयर काँग्रेस कॅन्डिडेटाक मेळटले काय? Difficult to say 80%. Difficult to say 80%. But by and large, I believe that in Salsette, unless Viriato, who is Correct. on the Congress seat, can garner a lead of about 50-60,000 votes. Oh, then it's very less. No, You should- lead, not votes polled. I'm talking of lead over the BJP candidate of about 50-60,000 votes. He stands a fair chance. Salsette is crucial to score, Okay. and in the rest of the belt, particularly the Ponda, Sange, हय. and part of Kepe, Kurchore, हय. he has to garner the maximum votes. ओके. पराक म्हाका एक सांग, साश्टीक पल्लवी धेपे काडून ताणें बसयल्या, जी राजकारणान नवी, जी अजून पर्यंत कॅडरान काम ताणें करूं ना, जिका तसो पॉलिटिकल काम करपाचो अनुभव ना. म्हाका जाय ते अशें तिका भोवसंख्य हिंदू मतां पडटलीं, विशेषतः वयलो समाज ज्या पद्दतीन पळय सोशल मिडियाचेर जे पळय इन्फ्लुयन्स करता, तो दिसता की तो सामको भावरून वचून मतदान करूं शकता, जसो पर्रीकाराच्या वेळार करता. काल श्रीनिवास धेप्यान हय. तिच्या गांवान एक स्टेटमेंट केलो हय. की आमी धेपे जे आसा ते आमी फुटबॉलान मोठ्या प्रमाणान आसा. फुटबॉल करेक्ट. तेन्ना आपल्याक अशी अपेक्षा आसा की जितले पळय साश्टीचे पळय फुटबॉल लवर जे आसा, एज्युमिंग दे आर कॅथलीक मेजॉरिटी, बरोबर. कळ्ळें न्ही, तांची मतां पल्लवीक मेळूंक शकता. Correct. ताणें एक स्टेटमेंट केलो. हय. पूण हांव हे कॅथलीक मतां जी आसा पळय न्ही, ते हांव अशें नॉट कन्फायन्ड टू सालसेत. म्हजें म्हणणें कितें, कॅथलिक्स ऑफ साऊथ गोवा वर्सीस कॅथलिक्स ऑफ नॉर्थ गोवा. कळ्ळें न्ही. नॉर्थ गोवा कॅथलीक बिकॉज आय हॅव बीन टू बोथ, हांवें दोनी कडेन काम केलां. नॉर्थ गोवाचे कॅथलीक जे लोक आसा पळय न्ही, दे हॅव ऑल सॉर्ट ऑफ अ हिंदू मायंडसेट. साऊथ गोवा कॅथलीक जरी 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी सालसेत काडल्यो, साश्टी ज्यो म्हणटा त्यो जर आमी काडल्यो, उरिल्ले जे पळय ते कॅथलीक लोक आसा, तूं केपेचे म्हूण, काणकोणचे म्हूण, मराठी शिकल्यात, सो तांचो एक व्यू पॉयंट वेगळो तांचो विचार वेगळो. Correct. म्हजे मित्र अशे आसा जे अशे म्हणजे बीजेपीक इतले बरे उलयता, तांकां मोदी कितें कितें करता ते सामकें तांकां आवडटा, ते म्हाका दाखयता. Okay. तूं कितें उलयता काय म्हणून. ते साश्टीचे, पूण ते कितें नॉट फ्रॉम प्रॉपर सालसेत, सालसेत. दे आर I know, I फ्रॉम know. फार ऑफ, म्हणजे केपें म्हूण, काणकोण, सांग्यार बिग्यार हांगचे वेगळे येतात. तांचो दृश्टिकोन वेगळो. सो तूं जेन्ना कॅथलीक म्हणटा पळय तेन्ना हो 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ सालसेत could be a turning point. But that should be a massive vote against this or for this candidate. Exactly. In the south. म्हाका संगीता, ह्या इलेक्शनान बहुजन समाजा भितर एक चलबिचल निर्माण जाल्ली आमी पळयतात. ती चलबिचल वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर आसा. ती नॉर्थान आसा, ती सावथान आसा. एक ते देवळाचो, हरवळे देवळाचो इशू जालो, ताजे नंतर आम आदमी पार्टीच्या ज्या उमेदवारांक ईडी चवकशीक आपयले ते भंडारी समाजाचे अशें म्हणून एक आरोप जालो. सो एक चर्निंग अशें कितें तरी जाता. नवे उमेदवार कित्याक मेळनात, तेच उमेदवार आमचेर कित्याक लागतात, आमच्या उमेदवाराक वयली सुवाती कित्याक मेळनात, अशें एक वेगळे वेगळे. सो ही चलबिचल उरतली अशी दिसता काय बीजेपीक सक्षम आसा ही सगळी गूट लावपाक तांकां?
चलबिचल जाल्या हालता लोक म्हणजे आमच्या मनशांक तुमी हें करता जशा टायपाचो क्रावड रुद्रेश्वरान जालो पळय न्ही आनी जशें कन्फ्रंटेशन जालें पळय न्ही थंय मनीस लोक खंय तरी भितरल्यान दुखावल्या म्हणजे खंय तरी तांचें आपलें म्हणून केल्ल्या मनशांनी हें केल्लें अशें आसा. पूण आनी एक गोश्ट म्हाका हें आसा की काँग्रेसीन एक्चुली बरे कॅन्डिडेट्स इन टर्म्स ऑफ रमाकांत बाई सारके मनीस जे क्लियर थिंकींग आसा, थॉट प्रोसेस आसा, लॉ मिनिस्टर आशिल्लो मनीस जो विसावेस आनी दुसरे सायडीन कॅप्टन विर्यतो जो कारगिलान लढलेलो मनीस आनी कारगिलचो हिरो आनी अशेच बरे कॅन्डिडेट दिल्या आनी जे उलोवंक शकता, जे आतां ग्रासरूट लेवलाचेर विर्यतो सारक्या मनशान काम केल्लें आसा. पूण BJP फाटल्यान आसा ती तांची केडर आनी ऑर्गनायझेशन आनी शक्ती. पूण आनी एक तरी सुद्दां जसो चलबिचल जावपाक जसो जात जावं अमक्या पर्टिक्युलर समाजाचेर जाल्लो पर्टिक्युलर म्हणजे कितें वेगवेगळ्या कारणांनी जावं पण जो जाल्लो हें आसा पळय न्ही अन्याय आसा ताच्या बरोबर दुसरो हें कितें कालच हिंदून निर्मला सीतारामन जी आसा तिंचे मिस्टर तांणी एक स्टेटमेंट केलो की तर ही जर हे फावटी जर रुलींग डिस्पेन्सेशन परत आयलें जाल्यार आमी इलेक्शनाचो विचार करपाचो ना हाच्या फुडें हाचो. आनी हो सेंटिमेंट तो फक्त त्या लेवलाचेर एका पर्टिक्युलर इंटलेक्च्युअल जावं आनी ते व्हडले इकॉनॉमिस्ट स्वता सो त्या लेवलाचेर उरुना. तर हांवें कितलेशेच हांव खूब ग्रासरूट लेवल ग्रुप्सांचेर आसा, बायलांच्या जनरल लोकांच्या ग्रुप्सांचेर आसा, थंय कितले कडेन म्हाका हो सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट जाल्लो दिश्टी पडलो. सो खंय ना खंय तरी ही जी चलबिचल आसा ती एक सांग म्हाका BJPचें ऑर्गनायझेशन जें आतां संगीतान सांगलें निमाणें कशें आहा काँग्रेसीन कॅन्डिडेट ते म्हणटा बरे घाल्यात. ओके काँग्रेसीन कॅन्डिडेट बरे घाल्यात पूण लोकांच्या मनान सेंटिमेंट आसले जाल्यार सुद्दां कशें आहा की BJPन एक नवी प्रोसेस 50 लिडर्स म्हणून काडल्यात. म्हणजे इलेक्टोरल रोलाचेर प्रत्येक पानाक एक इन्चार्ज केला. म्हणजे 1-to-1 मार्किंग म्हणून हॉकीन आनी फुटबॉलान आसता पळय 1-to-1 मार्किंग. तूं एक्चुअली खंयचे वोटर तो रावता बाजारान पणजेच्या तो ताच्या घरान 3 वोटां तो एकलो मनीस ते पळयता एक्चुअली सकयल आयलो काय ना, एक्चुअली वोटींग केलें काय ना, नाजाल्यार एक्चुअली 3 वरांनी तो टकटक करता एक्चुअली यो मरे गाडया वोटिंगा व्हरता. सो हें जें पळय 1-to-1 मार्किंग आसा हें ऑर्गनायझेशन नदरेन खूब इम्पॉर्टंट. निमाणें तुज्या मनान आयलें तूं म्हणटा राग आयलो हुकुमशाय जातलें सगळें बरोबर आहा पूण वचून बुथार वोटींग करप हाजे खातीर एक ऑर्गनायझेशन लागता. ती ऑर्गनायझेशन आनी अशें तरेचें सेंटिमेंट कितें जातलें? I agree with you, Raju, that the BJP organization is well organized, right? Yes. From booth level to Correct. This thing. But in a Lok Sabha election, the effect of an organization is much lower than in the assembly election. Okay, because in the Lok Sabha election, the horizons, intellectual horizons of the voter are wider than local issues. Correct. Or my gutter in front of my house is not proper, so I will vote against the MLA. It doesn't work that way in a Lok Sabha election. Correct. So I agree, it does play a role, the organization, but its impact and its effect for a Lok Sabha election is much lower than in a assembly election and a smaller election. On the other hand, what Sangeeta said, I quite agree. It was very crucial for the Congress to select candidates who had recognition PEN constituency for the simple reason that their organization is in shambles. Exactly. The Congress organization is non-existent at the moment, Exactly. virtually. So in that scenario, it was very difficult for the Congress to win with a candidate who's not known all over the constituency or Correct. state. So in that sense, their choice was good in both the constituencies. Captain Viryato, even before he contested the assembly election, was in the forefront of that coal agitation. Yes. Was and has Correct. Done work at the grassroots level across Goa, not just in South Goa, even in North Aldona, Correct. Mohira, he was seen in the forefront. Correct. So in that sense, he has got some recognition across Goa Yeah. over the last 3-4 years. Yes.
And Kalap, of course, you know Yes. Kalap. Kalap has been a doyen. लंबे दौडका doyen घोडा of इतले वर्ष घोडा Goan धावतो तो. politics. But the very crucial aspect about Kalap is this is his electoral comeback after 22 years. Exactly. At least 10 years he No, has the not last contested. election he has fought is in 2002 Mandre when he lost to Persecutor. So, in that sense, Kalap will have to run like a horse in the next 22, party. 23, 24 days. Exactly. आतां हातून जाता कितें आतां पळय काँग्रेसीन आतां उमेदवार आपलो डिक्लेअर करपाक खूब टायम काडलो. बरोबर. आतां तूं जरी मॅथमॅटिक्स पळय जाल्यार एक म्हाका आतां काँग्रेसीक 21 दिसूच मेळटा 29 दीस मेळटा 29 दीस फॉर कॅम्पेनींग वीच इज व्हेरी लेस. एक उमेदवार म्हणजे ताका मागीर काँग्रेसीन टिकेट दिलें तो म्हाका एक दीस पणजे म्हाका म्हणपाक लागलो हांव म्हळें आरे तुमचो प्रॉब्लेम कितें खबर आहा काय म्हळें तुमी मागीर सदांच मागीर लेट मागीर कॅन्डिडेट तुमी मागीर डिक्लेअर करता तुमकां मागीर टायमूच मेळना कॅम्पेन करपाक. Correct. तर म्हाका सामकें सारकें तुजें आमकां म्हणपाक लागलो मिनिमम म्हणपाक लागलो 45 डेज जायच कळ्ळें टू कवर आनी लोकसभा इलेक्शन म्हणजे आमकां खूब भोंवचें पडटा. इट इज इलेक्शन म्हळ्यार कितें तें कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून ऑर्गनायझेशन काम सोंपना. जितलो पयलीं इलेक्शन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता तितले पयशे चड जाय पडटात. ना तें काँग्रेसी कडेन आज पयसो ना. तें म्हाका तें So, खबर आसा. म्हाका तुका तेंच हय. विचारपाचें आहा की म्हाका सांग की काँग्रेसी कडेन पयसो ना बीजेपी कडेन अमर्याद हय, पयसो हय, सारकें. इफेक्ट जातलो ह्या इलेक्शनान. डेफिनेटली जातलो आनी त्या खातीर आतां जालां कितें हांवें आतां स्टडी केला की कर्नाटकाक तेलंगणाक बी तांच्यांनी सोयऱ्याकूच टिकेटी दिल्या मिनिस्टराच्या जावयांक मिनिस्टराच्या सुनांक. कित्याक दॅट इज रिजन म्हणजे कितें तांचे कडेन पर्यायूच ना. कित्याक तांची अपेक्षा अशी आसा की तांचेच सोयरे जे पळय मिनिस्टर ते आपले बोल्सांतले पयशे घालून तांचो बिकॉज पार्टी कडेन फंडूच ना तांकां कॅन्डिडेट्सांक दिवपाक. आनी तूं म्हणटा तें खरें. इनफॅक्ट आतां हांगा सुद्दां गोंयांत लेट इलेक्शन जालां कित्याक लेट कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन जालां इतल्या खातीर की तांकां आतां फंड ना दिवपाक. कळ्ळें न्ही नाल्यार ते केन्ना डिक्लेअर करून मोकळे करतले आशिल्ले. हांव नांवां घेना पूण तांचे कडेन अशेच श्रीमंत अशे कॅन्डिडेटूय आशिल्ले बरोबर. काँग्रेसीच्या पण नांवां घेना पूण तांकां ते दे आर नॉट विनींग कॅन्डिडेट्स. फक्त पयसो घालो म्हणून जायना न्ही. अल्टिमेटली इमेजूय कॅन्डिडेटची इम्पॉर्टंट. आतां एशली बा म्हणटा तसो विर्या तशी एक इमेज वेगळीच आसा. इज अ कारगिल वॉर वेटरन. कळ्ळें न्ही ताजो अचिवमेंट आसा ऑफकोर्स ते प्रमाणे तसो ताजो प्रचार करपाक जाय. बरोबर. संगीता म्हाका सांग पयसो आमिशां नोकरी दितलो तुज्या अमकें करतलो तें हें सगळें इन्फ्लुएन्स लोकसभा इलेक्शनांनी करता आनी गोंयकार ताका बळी पडटात. करता बळी पडटा पूण तरी न्ही ही एक गोश्ट म्हज्या तकलेन खूब सामकी उरल्या जी वो बेंगलोरचो MP सुर्या कोण तेजस्वी सुर्या बेंगलोरचो साऊथ बेंगलोरचो MP ताणें 10 वर्सां फाटीं सांगिल्ली गोश्ट जी तो आज आय डोंट नो वेदर ही स्टील सबस्क्रायब्स टू द स्टोरी बट एक खंय बायल जाणटी बायल तर ती आतां गांवान म्हणजे अशें बायलांक ग्रुपांक व्हरता म्हणजे लोकांक ग्रुपांनी तीर्थयात्रेक व्हरता न्ही चवथी इलेक्शना पयलीं. सो तशी एका ग्रुपान एका पार्टीन शिर्डीक व्हेली दुसरे पार्टीन हांगा तिरुपती व्हेली जशें आमचें आसा पळय तशें. तर आनी ही भावराती बायल सो हिका हाणें म्हणलें अरे तूं शिर्डी गेली आनी तिरुपती गेली आनी तूं तर भावराती बायल आनी थंय आपणें आयकलां कितें तर दोनूय पार्ट्यांनी अशेंच केलां थंय व्हेल्या तुमकां आनी तुमकां थंय हें जावपाक लायलां जिराड जावपाक लायलां कितें तर बाबा हे पार्टीक सोडून हांव दुसरे पार्टीक मत करचें दिवचें ना म्हणून. सो ते बायलेन म्हणटा तो जें आपल्याक उत्तर दिलें पळय तें आपल्याक सामकें अशें सट्ट जालें. ती बायल म्हणपाक लागली शिर्डी गेली तेन्ना सुद्दां आपणें देवा कडेन पांयां पडली त्याच्या फुड्यान पयशे दक्षिण म्हणजे थोडे हें दवरले आनी चूक मागली हांव ह्या उमेदवाराक मत दिवचें ना कित्याक तिसरो जो माणूस आसा तो ह्या दोगांय पेक्षा बरो आसा ताका हांव मत दितलें म्हणून. तशी दुसरे तिरुपती कडेन गेली तेन्ना तें नाही तिणें तेंच सांगलें बाबा रे देवा माफ कर म्हाका हाका. सो वोटर जो आसा पळय न्ही तो सामको असो ब्लायंड ना. सो तो जेन्ना वोट करता तो जेन्ना आपल्याचें मत दिता पळय तेन्ना बाय एंड लार्ज न्ही तो खुबश्यो गोश्टींचो विचार करता स्वताचो विचार करता आजूबाजूचो स्वताच्या भुरग्यांचो विचार करता. ओके आमचो मरे टायम सोंपत आयलो पूण म्हाका तिगूय जाणांक एकच क्वेश्चन विचारपाक जाय. गोंयकार वोटर हो बुद्धिमान तो चालाक तो गोंयचो हित पळोवन वोटींग करतलो. Goen's voter, I will divide into 3 parts. 33%. Good one. I like your comment. तू सांगता तशें वोट मारतलो. Okay. Yes. 33%. 33%
पयशे जॉब बॉब ताजेर त्या वचप. इशूआचेर आनी 33% ऑन नॅशनल इश्यूज ऑन व्हेरी इंटलेक्च्युअल इश्यूज अशे हे करून चलता. इंटलेक्च्युअल इश्यू जशें जाल्यार फर्स्ट तूं म्हणटा फर्स्ट आनी थर्ड कॅटेगरी एकठांय आयल्यार जिकले मरे बरे लोक वोटींग Of जातले. course. सो तूं म्हणटा की एटलिस्ट 60%. But you have to see whether the first and the lower one join or the middle and the upper one join or the Okay. middle and the lower one तूं join. सांग हे प्रश्नाचे जाप. न्ही गोंयचे वोटर डेफिनेटली गोंयच्या तशें न्ही इवन राष्ट्रीय वोटर सुद्दां आतां खूब इंटेलिजंट जाले, खूब विचार करपी जाले. exactly. कित्याक आतां आंध्र प्रदेशाक आतां स्टेट इलेक्शनांनी नॅशनल इलेक्शन, ओरिसाक स्टेट इलेक्शन, नॅशनल इलेक्शन, आतां वोटर वेगळे वेगळे पद्दतीन विचार करपाक तयार आसा आनी गोंयाय करतलो. इतलेंच की आतां एक मोठो जरी एक विशय जो म्हजे कडल्यान आसा तो म्हणजे डेव्हलपमेंट, हाव सेंटर हॅज हेल्प्ड गोवा during BJP's rule of last 10 years versus how center has helped Goa for the UPA era of 10 years from 2004 to 2014. हो जरी विशय जर गोंयकारा फुडें जरी मांडत सारको कोणे आसूं तो खंयचेय पार्टीन, जाल्यार गोंयकार हाजेर विचार करून ते प्रमाणे ठरोवंक शकता. ओके. संगीता तूं सांग पळय, गोंयकार सारको स्वार्थाचो नदरेन विचार करतलो काय गोंयचो हिताचो विचार करतलो? जशें एशलीन म्हटलां तशें ते वेगवेगळे पर्संटेजीचे हे आसा. थोडे जाण आपल्याचो स्वताचो विचार करतले, थोडे जाण पार्टीचो विचार करतले, थोडे जाण देवाधर्माचो विचार करतले आनी वेगवेगळे हातूंनी. पूण एक वॉर्निंग बेल आसा. ऑपोजिशना शिवाय खंयचीच पार्टी ऑपोजिशना शिवाय जेन्ना जाता तेन्ना ती ब्रुटल मेजॉरिटी डेमोक्रेसीक सामकी घातक आसता. आनी आमी खूब लढून फ्रिडम मेळयलां आनी तितलेच खूब लढून हे डेमोक्रेसी इस्टॅब्लीश केल्या. ती हालूंक जायना, ती वचूंक जायना आमच्या हातांच्यान. ते आमच्या प्रत्येक नागरिकाचो तो व्हडलो लॉस जातलो. वेल सेड. म्हाका दिसता संगीता तुज्या ह्या उतरांनी हांव आमची कार्यावळ सोंपयतां. परत एकूच हांव निमाणें सांगता, तें म्हणजे ही काँग्रेस पार्टी पळय जी आसा न्ही, तांच्यांनी एक गोश्ट मातशें आतां शिकपाक जाय की दे हॅव टू युनायट. ओके. प्रॉब्लेम काँग्रेस पार्टी युनायट म्हणून आमी सांगिता ताका ते शिकना जाल्यार आमी कितें करतले. पण एनी हांव संगीता तुजी पळय जी उतरां तातूंतल्यान आमी कार्यावळ सोंपयतात ती माणे स्वार्थ आसता, प्रत्येकाचे इंट्रस्ट असतात, सोरो आसता, वेगळे कितें आमिशां असतात, नोकरी धरून प्रत्येकाक दिसता न्ही आपल्या घरान एक नोकरी मेळची ती मेळना, भुरग्यांक त्रास जातले. आमकां दिसता की इश्यूज म्हणजे इलेक्शन म्हणून इश्यू इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन, बट पार्टी युनिटी, पार्टी कॅडर, पार्टी ऑर्गनायझेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द इलेक्शन. वेल सेड. म्हाका दिसता गोंयचो हिताचो विचार आमी जे पळय उलयतात ते इंट्रस्ट खूब आसतले, पूण गोंय आमकां सांबाळपाक जाय. इलेक्शन जरी सेंट्रल असलें तरी प्रत्येकान वोट करता आसतना हेच विचार करचो पडटलो की आपूण ज्या राज्यान रावता त्या राज्याचें हित, आपूण ज्या राज्यान रावता त्या फुडल्या पिळगेचें हित, आनी आपूण ज्या राज्यान रावता ताजो एकूण समाजाचो एकवट आनी त्या समाजाचो उत्कर्श विकास. म्हाका दिसता अशे तरेन जर विचार करून जर वोटिंगाक गेलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचें गोंय आनी त्या पर्यायान आमचो देश खुबसो सेक्युअर सादूर जावंक शकतलो. आनी मतदार म्हणूनय आमची जबाबदारी आमी बरे तरेन पूर्ण करूंक शकतले. आनी जी लोकशाय म्हणटात की लोकशाय धोक्यान आयल्या हुकुमशाय वाडटली, म्हाका दिसता ताकाय बी एक बरी जाप हे वेंचणुकेन आमकां मेळूंक शकतली. तुमी सगळे सामके लास्ट मिनीट सांगून एश्टी तूं आयलो, पराग आनी संगीता तुमी आमच्या कार्यावळीन आयले आनी तुमी बरी मतां मांडली. एक बरी साधक बाधक अशी चर्चा आयज ह्या कार्यावळीन आमकां पळोवंक मेळ्ळी. तुमकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.